म्हादयची चळवळ आनीक घट्ट करपा खातीर अर्थीविस्ट कलेक्टिव्ह आणि गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपान पणजे शारांत 20 तारखेक जे मानवी साखळेचे ह्युमन चेनीचे आयोजन केला तेका गोवा फॉरवर्ड पक्ष पुराय तेंको दिता। अर्थीविस्ट कलेक्टिव्ह आणि गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुपाचे पदाधिकारी येवन आमचे पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाक मेळ्ळे। पक्षाध्यक्षान कार्यकारिणीच्या वांगड्याकडेन चर्चा करून ह्या मानवी साखळेच्या आयोजनाक पक्षाचे वतीन पुराय तेंको दिवपाचे जाहीर केला। तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांकडेन आणि सगळ्या गोंयकारांकडेन मागतात की तांणी शेनवार 20 तारखेक करजाळे ते सांता मोनिका जेटी मेरेन जावपी मानवी साखळेत बहुसंख्येन वांटेकार जावचे। गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपा खातीर म्हादय सारवार करप सामकें गरजेचें आनी तें आमचें कर्तव्य। आमची म्हादय आमकां जाय हो नारो दीत जशें आमी 16 तारखेक साखळे जमिल्ले 16 जानेराक त्याच नेटान त्याच पोटतिडकेन त्याच निर्धारान आमी सगळे एकठावया, हजाराच्या संख्येन पणजे एकठांय येवया आणि मानवी साखळी जैतिवंत करूया। चलात तर सगळे मेळुया पणजे 20 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर। चलो पणजी।